येत्या आता 22 तारखेक आमची नवरात्र स्टार्ट जाता. सो घटस्थापना आमची स्टार्ट जाता 22 तारखेक. सो 22 ते 1 तारीख पर्यंत. सो ह्या वर्सा आमी अशें चिंतला की ह्या वर्सा आमकां 20 वर्सां कंप्लीट जावन 21 वर्सां पदार्पण करता. सो आमी ह्या वर्सा अशें चिंतला की एक आगळे वेगळे प्रोग्राम जावपाचे आनी तेच्या खातीर ह्या वर्सा आमी फर्स्ट टायम म्हणटा तशें पेडण्यान न्हू की गोंयान फर्स्ट टायम. सो आमदाराच्या थ्रू सो प्रवीण भाई आल्लेकर यांच्या सहकार्यान आमी कॉम्पिटिशन दवरलेला ऑल गोवा दांडिया कॉम्पिटिशन. सो तेचे फर्स्ट प्रायज जावन आसा 1 लाख रुपया, सेकंड प्रायज जावन आसा 75,000, थर्ड प्रायज जावन आसा 50,000 आनी 5 कॉन्सलेशन प्रायज आसा. सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिती बाजारपेठ पेडणे ह्या खजिनदार नात्यान प्रेसा मुखार सांगता की 22 ते 27 सप्टेंबर हे 7 दिसां भितर आमी ऑल गोवा ओपन दांडिया दवरलेली आसा. त्याच्या खातीर डेली अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे डेली 3 ग्रूप आसतले आनी पयलो ग्रूप जो आहा तो 8 स्टार्ट जातलो, दुसरो 8:30 म्हणजे असो तो सोंपलो का तुमचे कंटिन्यू 3 ग्रूप आसतले डेली. असे 7 दीस चलतले आनी हो फर्स्ट टायम असो म्हणटा एक पेडण्यान एक लोकां खातीर आमच्या आमदारान प्रवीण भाई आल्लेकरान एक लोकांक एक बरी एक संदी हाडलेली आसा. सर पेडण्यान खूब वर्सां जाली, म्हाका दिसता 21 वर्सां जाली हो आमचो उत्सव हांगा साजरो करता, जे आख्खे सगळे पेडणेकार मेळून एकी कडेन येवन आमची तेंची कमिटी आसा ती कमिटी आयज पेडण्याची कमिटी ते सगळे जाण मेळून मिसळून आयज खूब बरें दिसता जेन्ना ते असली कामां करतात आनी म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता. आनी ह्या फावटी कितें तरी एक विचार केलो कितें तरी पेडण्यांक लागून करताले ते गोंयांक लागून करचे, कित्याक आमच्या पेडण्याचे सदांच लोक वयताले आनी भायर पळयताले आमच्या दांडिया, आमच्या नावल्या पर्वरी वयतात, कलंगूट वयतात, म्हापसा वयतात, मडगांव वयतात, कोण अशी बरे बरी दांडिया पळोवपाक लागून आमचे लोक भायर वचून पळयतात. ताका लागून म्हाजो हो विचार जालो की भायले सगळे हांगासर हाडप आनी आमच्या पेडण्याच्या लोकांक हांगासरूच तांकां पळोवपाक मेळटले असो म्हाजो विचार जालो. म्हणून दांडिया हांवें तो हांगासर फर्स्ट प्रायज तो 1 लाख रुपया दवरलेलो आसा, सेकंड प्रायज 75,000 आनी थर्ड प्रायज आमचो 50,000 आनी कॉन्सोलेशन तांकां 10,000 5 जाणांक दवरलेले आसा. कित्याक म्हाजो विचार आहा कित्याक तेतून आमचे पार्टिसिपेट आमचे पेडणेचे जावचे, तालुक्याचे सगळे जाण, तशेंच आपले भायलेय बी येतले. ताका लागून हे आमच्या एक्टिविटीज अशी बरी हे जायत जाल्यार आमचे भुरगे बी हांगासर बरे एक्टीव जातली, जी महिला चेडवां आसात पळय ती एक्टीव जावन ती हितून पार्टिसिपेट जातली. ताका लागून म्हाजो विचार आहा तो आख्खे बरें कितें तरी करून दाखोवचें पेडण्याक लागून.